म्हणजे आनंदाचो क्षण आमच्या खातीर की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलं की तुमचे सरकारने ज्यांनी काम केलं आसा तांकां सर्टिफिकेट दिवपाक ते वेळार वेळ करून आयले. आमी खरोखर तुमचे आभारी आनी रिणान आसतले सर. कारण आमच्या ज्या स्टाफान भरपूर काम केलें आसा तांचेर प्रेमाची थाप तांच्या फाटीचेर कोणे तरी प्रेमान हात भोंवडावचो अशें आमकां दिसतालें. मनांतल्यान दिसतालें की तुमी येवचें म्हणून खूब हें केलें आनी लास्ट आमकां यश आयलें की तुमी हांगासर आयले आनी आज ह्या कार्यक्रमाक. दोन गोश्टी हांव सर सांगूंक सोदतां. ज्या वेळार भयाचें वातावरण आशिल्लें, कोवीड म्हणजे सगळे जाण भियेताले, अशे परिस्थितीन आमी भियेताले. आमचे सारके सुशिक्षीत मनीस जेन्ना भिताले तेन्ना अर्धशिक्षीत लोकांनी काम कशें करचें तरी आसतना आमी फोर्सान ताका धाडले. आणि ज्या मनशांनी प्रेमान काम केलें, सगळ्यांनी काम केलं, जवळ जवळ 92 स्टाफान सर आज पर्यंत काम केलं. पूण तातूंतले आमी आतां 30 जाणांचें सिलेक्शन केलां आनी ज्या मनशांनी प्रेमान काम केलां तांकां आमी फर्स्ट बॅचेर अशें दवरलां. दुसरे कारण सगळ्यांक आमी माननीय मुख्यमंत्र्याच्या हातांत सर्टिफिकेट दितले जाले उपरांत पूण आज जे कोण हाडटा तांकां सोशियल डिस्टन्सिंगाक लागून फक्त आमी 30 जाणांक इन्वायट केले. कोणेच मनान वायट मानून घेवचें न्ही की आमकां दिलें ना, हो गैरसमज जावचो न्ही म्हणून सगळ्यांत पयलीं क्लॅरिफिकेशन. दुसरें सर आमी सिलेक्शन करता आसतना कितें चिंतलें, ज्यांनी आपूण स्वता जावन काम केलां अश्यो काही हे आसात ज्यांनी सांगलें कोविडाच्या ड्युटीनी आमी वतात. कारण मनीस आज ना फाल्यां बेटर जातलो, मनीस मरतलो, पूण बरें काम करून कोणाक दुसऱ्या खातीर काम करता आनी आमी हें जाल्यार हरकत ना सर आमी वतात फुडें. अशा मनशांक हांवें प्रायोरिटी दिल्या पयलीं हें करपाक. आनी हांवें स्वता कांयच करूं ना. आमचे सेक्युरिटी ऑफिसर्स आसात तांचे सगळ्यांची हांवें मतां अजमावून घेतल्यात. आणि लास्ट हांव तांचे भितर कोणाक वळखत सुद्दां. आज सकाळीं हांवें तांकां विचारलें आनी सकाळीं हांव म्हणजे तांचे कडेन वळख जालें. और अदरवायज हांव तांकां वळखत नाशिल्लो. पूण सर लोकां कडल्यान जें आमी आयकलें पळय ते आयकण्यातल्यान हांवें तांचे नांवाचें सिलेक्शन केलें. ज्यांची सिलेक्शन लिस्टार नांव नाशिल्लीं तांकां घालून दिलें. आमी सगळे देवाची रचना, देवान आमकां रचल्या आपल्या भाशेन मनीसपणान वागपाक. आनी देव म्हणल्यार कोण? देव म्हणल्यार दिवी शक्ती देणारो. तो फक्त दिता. देव कोणा कडेन कांय घेना. जितलें तूं मागता तें देव तुका दिता. आनी तुमी सगळ्यांनी भयभीत जाता आमच्या जिवाची पर्वा करनासतना तुमी एक कोवीड तुमी तुमची ड्युटी तुमी निभयली. देखून आयज आमी तुमकां सगळ्यांक एक अभिनंदन आनी कौतुक अशें करता तुमच्या कामाची. आनी असल्या मनशाच्या हातींतल्यान आमी करूंक सोदता जो मनीस आपलें पद फाटी सोडून एक मनीसपणान वागता. तो जावन आसा आमचो गोवा स्टेटाचो चीफ मिनिस्टर. ह्या कॉर्पोरेशना कडेन म्हाका खूब मोग आसा, म्हाका खूब काळजा कडेन लागीं आसा. कारण हांव एकाच खातीर सांगता, कारण सुरवातीच्यान हें कॉर्पोरेशन जे फॉर्म करता आसतना हांवें खूब वायट शब्दय घेतल्या. हांवें ओन घेतले इंडिविज्युअल, नॉट अ गव्हर्मेंट. गाळी घेतल्या हें कॉर्पोरेशन फॉर्म करता म्हणून. विजनरी नदरेंतल्यान एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर गोंय राज्यांतले ह्युमन रिसोर्सीस तयार जावचे, ते ट्रेन जावचे, तांकां एक्सपर्टीज मेळची, तांकां बरो पगार मेळचो, कन्फर्म जॉब मेळचे आनी तांकां आदर आसचो. ह्या उद्देशांतल्यान आमी हें कॉर्पोरेशन फॉर्म केल्लें. सगळेच जाण आनी सगळ्योच सर्विसीस डायरेक्ट गव्हर्मेंटांतल्यान दिवपाक शकना. इट इज नॉट पॉसिबल. हांव परत सांगता, म्हणजे तुमी ज्यो सर्विसीस आज दिता घडये कदाचित जे परमनंट नोकऱ्यो जर त्या गव्हर्मेंटान आसल्यो जाल्यार तितक्या लेवलाच्यो तितक्या क्वॉलिटीच्यो आसच्योय नाशिल्ल्यो. म्हजें स्पश्ट मत आसा. कारण रियली तुमी खरेंच बऱ्यो सर्विसीस जे सेक्युरिटीच्या बाबतींत आसतले, हावजकिपींगच्या बाबतींत आसतले, बऱ्यो सर्विसीस तुमच्या सगळ्यां कडल्यान, सगळ्या कॉर्पोरेशन, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट हांकां सगळ्या जाणांक मेळटा. पद्मावती यांनी सांगले त्या प्रमाणे जे कोविड ह्या महामारीत आमी जशें म्हणटा, आज महात्मा गांधी जयंती, आज शास्त्रीजीची जयंती आसा. मानव सेवा हीच ईश्वर सेवा. नेटो यांनी सांगलें शेवटी आमी देवाची सेवा म्हणजे कितें करता, ईश्वराची सेवा म्हणजे कितें, मनशाची सेवा करप हीच शेवटी ईश्वराची सेवा आसा. आनी तोच कन्सेप्ट लक्षांत घेवन इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड तुम्ही सगळे जाण कोविडांतली महामारी आयली तेन्ना हांवें पळयलें की बरेचशे म्हणजे आमची फ्रंटलायन वर्कर्स आशिल्ले तितून म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंट आसतले, पुलीस डिपार्टमेंट आसतले, फायर डिपार्टमेंट आसतले, तितून ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनूय आशिल्लें.
वी हॅव फेलिसिटेटेड युअर कॉर्पोरेशन ऑल्सो इन द 19 डिसेंबरच्या कार्यक्रम आपल्या ह्याच्या 15 ऑगस्टच्या कार्यक्रमात तुमच्याही कॉर्पोरेशनाचो फ्रंटलायनर म्हणून आम्ही तुमच्याही कॉर्पोरेशनाचो सत्कार भोवमान त्याच्या वेळार केला.